आनंद बायडकर श्रीजी बोडगेश्वराचो अध्यक्ष। आयज पयलो श्रावणी आयतार आसा। आयज सकाळी 10 सुमार सत्यनारायणाची पूजा आहा आणि ते सत्यनारायण 5 मुर्ती आहा आमचे कडेन आणि 5 एजमिणी हांगा बसलेले आसा। त्याच बरोबर मागीर दनपारां आमकां महाप्रसाद आसा। सगळ्यांनी त्याचा महाप्रसादाचा लाभ घेवचो, महाप्रसाद लाभ घेवचो। त्याच बरोबर आयज देवाक आमी बोडगेश्वराक जो अलंकार कसो देव दिसूंक जाय एक आमकां सगळ्यांक म्हणून एक आमी सगळे हे म्हणजे प्रत्येक श्रावणेक चारूय आयताराक आमी ताका गळ्यान सरपळी घातला, दाणो घातला भांगराचो, पांयातले कडे घातले ताका सिल्वर, हातांत सिल्वराचे कडे आसा आणि तेच बरोबर ताका आयज सगळ्यांनी ताजो अलंकार ताजो पळोवपाचो आसा, लोकांनी तेजें पळोवन तेजें दर्शन घेवचें अशें तेजे लागीं मागता। त्याच बरोबर सांजचे आयज आमचो प्रोग्राम आहा स्वर श्रावण म्हणून एक गायक आहा, भक्तगीत भावगीत। त्याच बरोबर मागीर लक्ष्मी भजन मंडळ सावेवेऱ्याक असे भजन कार्यक्रम आसा। आयज सांजचो प्रोग्राम जालो काय मागीर आमी पुजा जाल्या उपरांत तेजो तीर्थ प्रसाद आसतलो, द्रोण देवा कडेन मेळटलो सत्यनारायणाचो। ताजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आणि ती आयज श्रावणी आमचो पयलो आयतार बरो उत्सव जातलो अशें हांव ग्रहीत करता। दर आयतारा हे देव बोडगेश्वर अलंकारान हे करतले प्रत्येक आनी 3 आयताराक ताका देवाक आमी अलंकार कसो सजयतले आणि प्रत्येक भांगर बी सगळे घालतले आनी बरें हे करतले। महाप्रसादूय आसता।